so Buddhayar Sarpan Katao Namaskar Hallelujah 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 Hallelujah. Jisuraya Mokhalishta Kertam Stuti Arara Jisuraya Mokhalishta Kertam Stuti Arara Jiyonasai Amcha Kaisa Serpan Kertam Namaskar Jiyonasai Amcha Kaisa Serpan Kertam Namaskar Hallelujah 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 Hallelujah. Sacramental Nazarethच्या भूमगळा जेजू आम्ही तुका आराधन करता आमचे सगळे जिवीत तुका समर्पण दिता आमची कंत बेजाराय आमचं सुख संतोष आमची जिणेंतली सराटावळ आमचे सगळे जिवीत आमची सगळी बेजाराय आमचे सगळे एकसुरपण जेजू तुझ्या पांयांतळ आमी भेटून दिता आमी तुका आराधन करता तुका प्रणिपात करता तुजो मोग आमी नियाळता जेजू जशें कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा जशें साकरणीचे दोळे आपल्या धनिनीच्या हाताचेर लायलेले आसात जशें साकराचे दोळे आपल्या जनियाच्या हाताचेर लायलेले आसात तशें आमचे दोळे सर्वेस्परान आमची खाकुळट करीसर ताचेर लायलेले आसात आमचे दोळे ताच्या हाताचेर आमी कोंसोवया ताचेर आमी कोंसोवया आमकां बरेपण करचो जेजू आमकां बरेपणान भरचो देव आमकां सर्व भलायकी दिवचो देव आमच्या एकसुरपणान सांगात दिवचो देव आमचे सांगत आसा आमचो धनी आमचो मेस्त्री तो आमचे सांगत आसा ताका आमी आराधन करया Ubidatmya Paraklita Kertam Stuti Arada Ubidatmya Paraklita Kertam Stuti Arada Atmyam Trautai Kurpen Bhatai Serpan Kertam Namaskar
क्रिस्त आराधना तुका पवित्र आत्म्या अग्लाप तुका सम्यान जेसू स्तुती तुका सम्यान जेसू अग्लाप तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका मान तुका महिमा तुका पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आम्ही तुका आराधना करता तुका वंदिता तुझी स्तुती करता पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्यानी आमकां बर तुझ्या फळांनी आमकां बर जाणवाय गिन्यान बुध घटाय समजणे भक्त देव बिरांत माया मोगू संतोष बक्षाने सादेपण निष्कळपण माणसुगी मीठ निताळाय सगळ्या तुझ्या देण्यानी 12 फळांनी तू आमकां नेटय आमकां सुडका दी आमकां पवित्र कर तुझ्या देण्यानी आमकां बर आमकां धैर्यान बर सर आमच्या बांदपास सुटय पवित्र आत्म्या आमकां तुझ्या सक्तेन बर आमकां जिवा बरीत कर सुटसुडीत कर आमकां भलायकेवंत व्यक्ती कर हालेलुया 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 सक्रामेंतान हरजरसच्या म्हज्या मोगळा जेसू हांव तुका आराधना करता म्हजें सगळें जिवीत तुका हांव समर्पिता तुजे मुखांतर सर्गी देवा बापाक हांव आराधना करता कित्याक तुवें म्हळाय हांव आनी म्हजो बाप एकच ज्या कोणें म्हाका पळयला ताणें म्हज्या बापाक पळयला हांव म्हज्या आत्म्याक तुमचे थंय धाडटलो तो सगळें तुमकां कळीत करतलो कुमकदार मजतदार हांव तुमकां दितलो आनी अशें बापा आनी तुजे मदली मोगास ते संकेत पवित्रत्मो त्रिंता दिसो तिसरो जन तुवें आमकां बसयल्या त्याच पवित्र आत्म्याक आमी राखून सांचेस येदोळस पुढच्या दिसा तुज्या आत्म्या तुवें आमचे थंय तुवें पाठयलाय त्याच पवित्र आत्म्याक आज परत आमी आमचेर मागता मोगळा जेसू तुज्या आत्म्यान तूं आमकां बरें तुज्या सताच्या वाटेन तूं आमकां चलय आमची थान बूक तूं आमकां थांबय या तुमी सुमेज कश्टांतल्यान वचून वयतले हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून तुवें सांगलाय आमकां विशय गरज आसा जेसू आमकां थान लागल्या तुज्या मोगाची आमकां भूक लागल्या तुज्या मोगाची आमची थान बूक तूं थांबय जेसू आमकां विशय दी सुडका दी सुडवण दी बरी भलायकी दी सदांच आमच्या जिणेपणा पयना वेळार तुजो सांगात आमकां दी जेसू आमी सगळे बसया मोगाच्या भाव भयणीनो परच्या दिसा आयतारा दिसा आमी पेंतेकोस्ताची दबाची परब संभ्रमली ताच्याक पयलें जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्याची परब संभ्रमली आनी सर्गा सोडून गेल्लो जेजू परत परत आपल्याशी सांगतलो तुमी कंतिश्ट जायनाकात बेजार पावनाकात कंगाल जायनाकात निराशी जायनाकात बगार तुमी धैर्यान रावा हांव मजतदार तुमकां दितलो सताचो पवित्रत्म तुमचेर येतलो आनी तो सगळें तुमकां शिकयतलो त्या पवित्रत्म्या तुमी राखून रावा शहरांत तुमी भायर वचनाकात जेरुसलेमान तुमी रावा त्या आत्म्या तुमी राखून रावा आनी तो येतच तुमी धैर्यान भरतल्यात आनी त्या नंतर तुमी म्हाका साक्षी दितल्यात सुवार्ता प्रगट करतल्यात म्हणून जेजून सांगलेल्या प्रमाणे पेंतेकोस्त दिसा तो पवित्रत्मो मोरयेच्या आनी आपोस्तलांचेर तो देवलो दारां दांपुण ती भितर बसुल्ली एका रितीन जुदेवाच्या बियाण ती बसुल्ली निराशी ती जाल्ली तांचो मेस्त्री तांचे सांगता नाचुल्लो कंगाल जाल्ली आदल्या वावराक फाटी वेचें म्हण तांणी चिंतल्लें पूण परत परत जेजू तांकां धैर्यान भरता आनी पेंतेकोस्त दिसा थंयसर दारां दांपून आसली तरी जेजू थंयसर प्रवेश जाता आनी तांकां पवित्र आत्म्या दिता घेयात पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षयतात ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षोवची नात घेया पवित्र आत्म्याक
हांव तुमकां संवसाराच्या पोंतान हांव तुमकां धाडटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान तुमी दिया पवित्र स्नानांत आमी पवित्र आत्म्या घेता त्याच पवित्र आत्म्या जिजून आमचेर जनेकल्याचेर बसयला पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमली त्या पेंतेकोस्ता दिसा आमी पवित्र आत्म्या मागले आज परत त्याच पवित्र आत्म्याक आमी हर एकल्यांनी मागूंक जाय भियान आसले ते जिजूचे आपोस्तल धैर्यान भरले जेरुसलेम सांडून एमाउस वाटेक ते हळ्ळेक ते वेताले परत त्याच पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवन ते धैर्यान भरले जेजू क्रिस्ताक कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता प्रगट करूंक ते भियेत आले कित्याक आपणाकी जेजूचे बरी आपणाकी कुर्साचें मरण नालिसाचें मरण मेळत म्हूण ताणें चिंतलें पूण ह्या फुडा पवित्र आत्म्यान बरयल्या उपरांत जेजूचें मरण तांकां नालिसाचें मरण जावना जिवान जेजूक अनुभव केल्ली ती आतां धैर्यान भरतात आनी त्याच पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवन परत जेरुसलेमांत हांवन तांचे मिसांव ते सुरवात येतात आनी कुर्सायल्या जेजूक ते प्रगट करतात पेद्रू भियान आसुल्लो 3 फावटी नेगार केल्लो जेजू तावन पयस दवरलो तसो पेद्रू आतां सकट सुदेवाच्या मुखार तो धैर्यान रावन म्हणटा त्या कुर्सायल्या जेजूक तुमी ताका कुर्सायल्लो आनी त्याच कुर्सायल्या जेजूक देवा बापान ताका जिवांत उठयला आनी ताका आमी साक्ष जावन आसाव म्हणून तो धैर्यान तो प्रगट करता आमी त्याच धैर्यान आमी बरोवंक जाय तर पवित्र आत्म्या सक्तेन आमी बरोवंक जाय त्याच पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी घेतला आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमी घेतला त्या क्रिस्मसच्या वेळार आमी अधिकृत रितीन त्या पवित्र आत्म्याक घेतला आनी पेंतेकोस्त दिसा परबे दिसा आमी त्याच पवित्र आत्म्याक घेतला त्याच पवित्र आत्म्याक मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा विशेष रितीन अभिषेक जावच्याक तसो आदार आमी मागया पवित्र आत्म्या हे आमच्या काळजांत धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी संवसाराचे आनी आमचे हर एकल्याचें रूप तूं नवें कर आमचें व्यक्तित्व नवें कर आमचें चिंताप तूं नवें कर आमकां नवी व्यक्ती कर आमकां भलायकेवंत व्यक्तित्व कर आमकां सुडसुडीत कर तुज्या देन्यांनी आमकां भर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या 12 फळांनी तूं आमकां भर म्हणून त्याच पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आनी कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये म्हणून आमी मागया तुमच्या व्हडल्या बुकांनी 5:28 दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये बेगी ये लागी ये कृपेन बरोवंक ये बेगी ये लागी ये कृपेन बरोवंक ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये बेगी ये लागी ये कृपेन बरोवंक ये बेगी ये लागी ये कृपेन बरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान 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 बरोवंक ये बेगी ये लागी ये मोगान बरोवंक ये बेगी ये लागी ये मोगान बरोवंक ये देवाच्या कृपेच्या आत्म्या आमचे जनिकल्याचे तूं देवून ये तुजे कृपेन आमकां भर तुज्या मोगान तूं आमकां भर तुजे सक्तीन तूं आमकां भर आमचे ते सर आसली अस्कत काय तूं पयस काड हुमटून काड आमचे ते असले अपाधैर्य ते हुमटून काड आमचे ते असले सर बंद पास आमचे ते असले सर सांकळी ते तुटून घाल आमकां स्वतंत्र व्यक्ती कर आमकां मोगाची व्यक्ती कर एकामेका बुकसूंक कृपा दी तुजे सक्तीन तूं आमकां बरे तुजे बरी आमी पवित्र जावच्याक मोगाची व्यक्ती जावच्याक कृपेन आमी वाडच्याक तुज्या सक्तीन तूं आमकां बरे तुज्या सक्तीन तूं आमकां बरे आमचे ते आसलो तो काळोख तूं पयस
तो धांवडाय आमचे ते आसलो अंतकार आमचे ते आसलो खाळोक तो हुमटून काड तुज्या उसवाडान तूं आमकां भर उसवाडाच्या वाटेन सोलोंक आमकां तूं कर आमचे ते आसल्यो कोट्यो त्यो वोटण्यो आमचे ते आसले फाताक ते हुमटून काड आमचे ते आसलो खाळोक तूं पयस धांवडाय तुज्या मोगाच्या उज्यान तूं आमकां भर तुज्या उसवाडान तूं आमकां भर दैविक सक्तेच्या आत्म्या सक्तेन बरोंक ये 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 वेगिये लागिये सक्तेन बरोंक ये वेगिये लागिये सक्तेन बरोंक ये दैविक उसवाडा आत्म्या उसवाड बरोंक ये दैविक उसवाडा आत्म्या उसवाड बरोंक ये दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडन बरोंक ये दैविक उसवाडा आत्म्या उसवाडन बरोंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पांकोंक ये वेगिये लागिये प्रकाश पांकोंक ये हे पवित्रत्म्या आमचे हर एकल्याचे तूं देवन ये सिनाय पर्वताचे देवन आयले आत्म्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा मोरयेच्या नांवापासून देवन आयल्या पवित्रत्म्या मोरये संगता दिसपडटे तिच्या जिवितांत आसल्या त्या पवित्रत्म्या शिसाच्या जिवितांत दिसपडटे तांकां सांगात दिल्या पवित्रत्म्या ते निराश जाता आसतना बरवशान भरल्या पवित्रत्म्या ते भिरांतीन आसता आसतना आपाधैर्यान आसता आसतना तांकां धैर्यान भरल्या पवित्रत्म्या एकसुपणान सांगात दिल्या पवित्रत्म्या आमचेर जण एकल्याचेर तूं देवन ये ना समजून नासले आमकां तुजे समजणेन तुजे जाणवायेन तूं आमकां बरे आमच्या जिवितांत निराश जाता आसतना नव्या परवशान तूं आमकां बरे तुजें जिवीत आमचें तें वाळय तुजी कृपा आमचें तें वाळय आमकां नवी व्यक्ती कर सतानितीच्या वाटेंत आमी पयस समकत आसतना आमकां परत सतानितीच्या वाटेन समकोंक तुजो आदार दी तुजी कृपा दी बक्षणाच्या वाटेन समकोंक माया मोगान संतोशान आमी जियोंक तुज्या पवित्र त्या फळांनी आमी नेटोंक सादेपणाचें जिवीत आमी जियोंक माणसुगीचें जिवीत आमी जियोंक हर एका संगतींत आमी मीत सांबाळूंक समाधानाची व्यक्ती जावंक माया मोगाची व्यक्ती आमी जावंक बक्षणाची व्यक्ती आमी जावंक पवित्रत्म्या आमकां तूं शिकय तुज्या जाणवायेन आमकां बरें दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायेन बरोंक ये 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 वेगिये लागिये सोलोन मोरोंक ये वेगिये लागिये सोलोन मोरोंक ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवोन ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवोन ये दैविक मोखाच्या आत्म्या मोखान बरोंक ये दैविक मोखाच्या आत्म्या मोगान बरोंक ये सगळी उबे रावया दैविक सगळी उबे रावया आत्म्या आमच्या हात उबारया तेन बरोंक ये दैविक सक्तीच्या आत्म्या सक्तेन बरोंक ये दैविक उसवाडा आत्म्या उसवाडान बरोंक ये दैविक उसवाडा आत्म्या उसवाडान बरोंक ये दैविक शब्दाच्या आत्म्या जाणवायेन बरोंक ये दैविक
सत्याच्या आत्म्या सन्मयन बरोंक ये वेगिये लागिये कुर्पेन 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 बरोंक ये आमचे हात अर्ध्याचे दवरया हालेलुया आमचे हात अर्ध्याचे दवरया त्याचं पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचे सैनिकाक देवन येवच्याक मागया देवी कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये देवी कृपेच्या आत्म्या बेगीन देवून ये वेगिये लागिये कृपेन बरोंक 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 ये हालेलुया 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 अर्गा तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू होगळाप तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू होगळाप तुका देवा बापा वंदन तुका देवा बापा होगळाप तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका त्रिएक देवा हालेलुया 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 वेगिये लागिये कृपेन बरोंक ये वेगिये लागिये कृपेन बरोंक ये मगच्यानो उबे राहिल्लो कडेन देवाचे उतार आमी आयकुया पेंतेकोस्ता दिसा परच्या आयतारा दिसा आयकल्लें तें पयलें वाचप आमच्या नियाळाक परत हांव वाचता धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वाक्य 1 तान पेंतेकोस्ताचे परबेचे दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले तेदवा एकाच साने कठीण जड वारें आयिल्लें बरें मळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसल्या त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उच्या सारक्यो जिबो तो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सत्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसालेमाक आयिल्ले थंय आसले वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेले हर एकल्याक आपआपले भाशेंत आयकतालें देखून लोक सकट थटक जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेयागार न्हय तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भशेन आयकतात तें कशें आमी हांगा आसांव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापेतोमियांतले जुदेयांतले काप्पादोसियांतले पुंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंफिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन बोंथीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भशेन आयकता अशें ते समेस्त विस्मीत जावन एकामेका ही गजाल कितें जावयेत म्हणटाले पूण हेर थोडे हे नागभर नवो वायन पियेल्यात आसतले म्हणून नकलां करताले देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार बसया
क्रिस्ताती मोगाच्या मोगळ भाव बहिणीनो भगवंतू हांव पावलं दुसऱ्याच्या सरभक्तीकनो येदोळ सांगल्यार प्रमाणे काल पोर आमी खंयची परब संभ्रमली खंयची पेंतेकोस्ताची परब कसली परब आनी एका उतरान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दाबाजीक परब धाकटें फेस्त न्ही व्हडलें फेस्त कित्याक त्या पेंतेकोस्त दिसा पवित्र सभेचो जल्म जालो बर्थडे पुण्य सभे दिसा जेजून सांगलेलें बरी तो पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आयलो येदोळ म्हणसर ते राखून आसले त्या पवित्र आत्म्याक देवाच्या देण्याक ते राखून आसले आनी जेजून बसयल्या प्रमाणे सांगलेल्या प्रमाणे पेंतेकोस्त दिसा पुण्य सभ्या दिसा तो पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबाच्या रुपार थंयसर तांचेर आयलो आनी कितें जालें तांकां पवित्र आत्म्यान भरलो तांकां जाणवायन भरलो तांकां धैर्य दिलें तांकां सक्तेन भरलो तांकां मिसावाक धाडलें सगळे बांदपास सुटले ते भियान आसले सगळे धैर्यान ते भरले प्रेज द लॉर्ड तुमकां पवित्र आत्मो जाय गी पवित्र आत्मो जाय गी नाका कितल्या जाणांक जाय थोड्यांक कितले सुद्दां भाव जाय गी नाका गी म्हणून आयच्या वाचपान सांगले बरी पूण हेर थोडे हे नागभर वायन पियेल्यात आसतले म्हूण नकलां करताले म्हणजे पवित्र आत्म्याची वळख तांकां नासतली देखून आमी त्या वर्गाचेर वचचे नाका आमकां हर एकल्या पवित्र आत्मो जाय पवित्र आत्म्या शिवाय आमचें जिवीत ना पवित्र आत्म्या शिवाय आमचें जिवीत ना त्रिंदा दिसो तिसरो जण आनी पवित्र आत्मो ते आसतना हे सगळी बदलावान थंयसर जाली न्ही गी पवित्र आत्मो येता आसतना शिसांतें जेजूच्या आपोस्तालां थंय बदलावण जाली आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला आनी तसलीच बदलावण आमचें थंय जावंक जाय देवाच्या आत्म्याची पवित्र आत्म्याची आमकां वळख आसा वय आनी किसडीत मापान वळख करूंक जाय देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा तर पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमी भरता ताच्या 12 फळांनी आमी भरता बरोवंक जाय जर तर देण्यानी आमी भरना 12 फळांनी आमी भरना थबळ आमच्या जिवितांत निराश जाता कंगल जाता भियाबरीत आसता खंयच्या वेळार कितें करचें आमकां तें कळीत आसना त्या पवित्र आत्म्या विशयांत सडीत जाणवाय जोडच्या खातीर आनी एक निदर्शन पवित्र पुस्तकांत परण्या सोल्ल्यांत आसलें ती 2 निदर्शन पेंतेकोस्त आनी थंयसर बाबेलाचें बुरुज कोणे कितल्या जाणांनी आयकलां बाबेलाचें बुरुज कांय आयकल्लो उडास आसा खंयसर वाचूंक मेळटा तें आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 11 तुमच्या लागीं व्हडलो बूक आसा पवित्र पुस्तक आसा आज तुमी वचून वाचा बरेंकन वाचा फस्ट असो बूक तें करता आसतना फस्ट मेळचो उत्पत्ती जेनेसिस चॅप्टर 11 वर्सेस 1 टावन अध्याय 11 वाक्य 1 टावन बाबेलाचें बुरुज तो अध्याय आसा आमच्या समजणेक हांगासर सडीत जाणवाय जोडच्या खातीर हांव तें तुमकां वाचतां सगळ्या संवसारांत मनीस एकच भास उलयताले आनी एकच तरांची उतरां वापरताले एकच भास उलयताले आनी एकच तरांची उतरां उलयताले वापरताले उदें दिता हांव तें पळयन करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली कितें केली वस्ती केली मैदान सुवातेर वस्ती केली न्ही गे मैदान सुवातेर अळे दोळे उक्ते कर म्हाका बरें करून आयकूंक जाय नातल्या पवित्र आत्मा मेळना हांवें तुमकां पयलेंत वॉट्सॅपार धाडलां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक घेवया तुमी सांगला पवित्र आत्मो जाय कितल्या जाणांक जाय
पवित्र आत्मा आमचे ते येचे सर आमी कितें करीत जाय म्हणून ह्या दोन निदर्शनान तुका करेक्ट स्पश्ट सांगता. तुम्ही जल्मान तुम्ही विसरूंक नजो. आणि ते एकामेकाक सांगी लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया. खंयचे? पत्राचे. मातयेचे इटे करया आणि उज्यांत ते लासया. उज्यांत ते लासया. अशें फातरां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार तांणी वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंगता तितलो उंच बुरूज बांदया. कितें म्हळें तांणी? आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंगता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटल्या. अशें आमी एक व्हड काले जोडटल्या नांव जोडटल्या. आनी सगळे पृथ्वेर शिंपडोवन वेचे नांव. सगळे पृथ्वेर शिंपडोवन वेचे नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इतलें वाचलें सारकें समजलें की तुमकां? कितें समजलें? खंयच्या विशयांत हांवें तुमकां सांगिल्लें? खंयचें बुरूज? बाबेलाचें बुरूज. अध्याय 11 उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 11 उरलें वाचिना. तुमी बरें करून वाचा. अध्याय 11 वाक्य 1 तावन कितें जालें? हे दोळ्यान तुमकां सांगिल्लें थंयसर सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयताले, एकच तरांची उतरां वापरताले. आनी मैदान सुवातेक गेले आनी थंयसर इट्यांनी तांणी बुरूज बांदूंक तांणी चिंतलें आनी म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंगता तितले उंच बुरूज बांदया आनी आमी एक व्हड नांव जोडटल्या आनी आमी सगळे पृथ्वेर शिंपडोवन वेचे नांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें जालें? मुक्लिकांनी कितें जाली? पवित्र पुस्तक कितें जालें? वय एक माळी बांदली, दुसरी माळी बांदली, तिसरी माळी बांदली, चवथी माळी जाताना पुस्क जालें. सगळे कोसळून पडलें. तांचें काम मुखार व्हरूंक जावना. एकच भास उलयताले, एकच भास उलयताली. एक म्हणून ते आसले, एकच तरांची उतरां ती वापरताली, सांगत आसली. आतां कितें जालें? घुस्पड गोंदळ जालो. घुस्पड गोंदळ जालो. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, बाबेलाचें बुरूज थंयसर बांदता आसतना ते एक भास उलयताले, एका तराची उतरां वापरताले. पूण उपरांत तेच तांचो वावर घुस्पड गोंदळा कारण जाता. घुस्पड गोंदळा कारण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी वस्सू घुस्पड गोंदळ हे वांटे वांटे जाल्लें परत सांगता घालूंक जेजू एक आमकां एक व्यक्ती दिता. कोण तो? कोण तो? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा. हांगासर पळया, हांगा एक भास उलयताले, एकच रितीची उतरां वापरताले, सगळीं सांगत आसले. पूण घुस्पड गोंदळ जालो. घुस्पड गोंदळ जालो. एकामेका उलयता जाल्यार तांकां एकामेका कांय समजना. कांय समजना. हांव सुरवेर हांगात हांव थांजानिया येता आसतना थंयसर स्वायली भास तांणी उलयलें म्हाका समजना. म्हाका सांगलें हांवें उलयलें तांकां समजना. उलयनातल्यार कांय समजताय. सद्दां म्हळ्यार आत भाशेन सांगेत. जेवंकू पियोंकू कांय सारयत, दुसऱ्या खाली सारूंक जाताय. हांवें कांय स्वायलीचे एक दोन शब्द तुमकां सांगले जाल्यार कांय समजता ते? तुमचे येसू क्रिस्तू कितें जाप दितल्यार ते कांय इल्लेसो क्रिस्तांव आसतलो म्हणून तुमचे येसू क्रिस्त म्हणून क्रिस्तांवचो म्हणून उनेंडेले आजे म्हणून सांगलें जाल्यार तुमकां कांय समजतलें? कांय समजना. बारी म्हळ्यार तुमकां कितें समजतलें? कांय समजना. म्हाका आतां इल्लेशें समजता. 4 वर्सां थंयसर आसुल्लो, इल्लेशें समजता. पूण एकामेका भास कांय समजनातलें जाल्यार थंयसर घुस्पड गोंदळ न्ही गी. बांबलेचें बुरूज बांदता आसतना त्या लोकां मदें तशेंच जालें. कित्याक तशें जालें?
पूण हांगासर पळया पेंतेकोस्ता दिसा कितें जालें कितले गांवचो लोक थंयसर आसुल्लो पळया पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले कापादोसियांतले पोंतुसांतले आसियांतले फ्रिजियांतले फंपिलियांतले इजिप्तांतले सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी रोमातावन सयत आयिल्ले सुमार 12-13 गांवांतावन आयिल्ले आनी ताच्या किसुर्ती गांवांतावन ते आयिल्ले विविध भासांनी ते उलयतात पूण आपोस्तोली विविध भासांनी उलयतात आनी ते विविध गांवांतान आयिल्ले तांकांय तांच्या भासांनी लिबेतान आयिल्ल्या तांच्या भासांत तांकां शिकता मेळटा पार्थियांतान आयिल्ले तांकां तांच्या भाशेन आयकोंक मेळटा इजिप्तांतान आयिल्ल्या तांकां तांच्या भाशेन आयकोंक मेळटा ते सगळें कशें साध्य जालें पूण हांगासर एक भास उलयतात एकच रितीची उतरां वापरतात पूण हांगासर एकामेकां समजना घुसपड गोंदळ जाता बाबेलाचे बुरूज बांदूंक जायना पूण हांगासर विविध भासांनी वापरतात उलयतात प्रावत करतात विविध गांवचो लोक थंयसर आसा पूण सगळ्यांक आपआपल्या भाशेन ते आयकता हांगासर दुस्पटांक कारण जाल्लें हांगासर पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ता दिसा तो एकवटांक कारण जाता एकवटांक कारण जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबेलांत थंयसर घुसपड गोंदळ आनी पेंतेकोस्ता दिसा तो एकवटूंक कारण कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयलें कारण थंयसर त्या बाबेलाचे बुरूज बांदता आसतना त्या लोकां मदें एका रितीचो गर्व आसुल्लो गर्व तांचो मनशाचो तो गर्व तांकां घुसपड गोंदळाक तांच्या नासाक थंयसर कारण जाता पण तांची उतरां आमी इटे बांदया आमी शहर बांदया आमी एक व्हड शहर बांदया आमी एक व्हड बुरूज बांदया आनी आमी व्हडते जातले आमी 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 हांव 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 म्हणले बरी तांकां आमी बांदया आमी करया सांगता तांणी केलें वय पूण एकलो नातुलो थंय तांचे सांगता कोण तो देव नातुल्लो पूण हांगासर पेंतेकोस्ता दिसा थंयसर आपोस्तोल तांचे बरी तें सांगता मेळिल्ले विविध भासांनी ते उलयताले प्रावत करताले पूण तांच्या उतरांनी आयकताले आनी थंयसर एकवट तांणी सांबाळ्ळो कशें तें साध्य जालें तांचे सांगता देवाचें जरपण आसलें जेजू आसुल्लो जेजून तांकां पवित्र आत्म्यान भरता म्हूण तांकां सांगिल्लें ताच्या उतराचेर पातयेवन ताच्या भासांनीचेर पातयेवन थंयसर ते राखोन रावल्ले पवित्र आत्म्याच्या येण्याक ते राखोन रावल्ले मोरयेच्या सांगातपणान ते राखोन रावल्ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी दुसऱ्यान येदोळ सांगलेले प्रमाणे त्या लोकान बाबेलाचे बुरूज बांदता आसतना त्या लोकान देवाचो जागो तांणी घेवंक प्रयत्न केलें देवूच ना म्हूण तांणी चिंतलें आपुणूच व्हरतो म्हूण तांणी चिंतलें तांणी म्हळें आमी एक शहर आनी खंयसर तेंकता माळयेक खंय सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया पळय सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया देवा विने सर्गाक सोडचें प्रयत्न देवाचे कुमके विने स्वंत सत्तेचेर फातयेवन जैतेवन जावचें तांचे प्रयत्न सगळें निर्फळ जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना किर्तनगार किर्तन 120 आनी 7 देवाचे उतर म्हणटा जर तर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावर व्यर्थ जर तर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावर व्यर्थ देवा सांगता आमी आमचो वावर करिना तर देवा सांगता आमचें जिवीत आमी जियना तर आमचें जिवीत व्यर्थ आमचो वावर व्यर्थ सगळें तें निर्फळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजूच्या आपोस्तलांनी थंयसर मोरी देवाच्या सांगतपणान देवाच्या हजरपणान ती आसली आनी थंयसर ते एकवटाक कारण जालें तिसऱ्यान थंयसर
त्या बाबेलाचे बुरूज म्हणटा आसतना थोड्याच वेळान घडयेन सर्गाक पावचे बुरूज बांदून तांचें एक सोपन आसलें आनी हें सगळें ताणें आतुरायन थंयसर करता आसतना तांकां थंयसर तांचो तो नासुसणिकायचो तो स्वभाव आमकां दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थंयसर घुसपड गोंदळ जाली, एकल्यांनी आपणाचें चिंतलें, पातोर दिता आसतना थंयसर घुसपड गोंदळ जाली, एकामेका भास समजना, एकामेका तांणी दुसरो कारण जालें जावंक पुरो, ताचो सुमार आयचो पातोर हाडला, म्हजो बरो पातोर म्हणलें, तें तर्क विवाद थंयसर जालो जावंक पुरो. नासुसणिका तांचे मदें आसली. पूण पेंतेकोस्ताच्या दिसा थंयसर जेजूचे आपोस्तल त्या पवित्र आत्म्याक रावले. प्रेज द लॉर्ड. जेजून सांगलें, सत्ताचो आत्मो तुमचे थंय येतलो, तो येता पर्यंत तुमी शारांतच रावच जाय, तुमी भायर वचचे नाका, शारांतल्यान भायर वचचे नाका. सत्ताचो पवित्र आत्मो तुमकां आयिल्लेंच तो तुमकां सगळें शिकयतलो. जेजून सांगलेलें बरी ते राखो रावले की नान, रावले की नान? आं, रावले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशे राखो रावले? सगळे सांगाता मागण्याक आयिल्ले. सोम्याचेर विश्वास दवरून, सोम्यान सांगिल्ली पातयेन सांगिल्ली ती उतरां ती मोतीन दवरून विश्वासान पातयेन थंयसर त्या पवित्र आत्म्याक राखोन रावले, सुस्निकाय राखोन रावले. आमी कितले वेळ सोम्या ह्या पवित्र आत्म्याक राखोन रावचे, केदाळा तो येतलो म्हणटा निराश जावनात बगार मोरये सांगाता, मोरयेक आपणाच्या सांगातपणान घेवन थंयसर त्या पवित्र आत्म्यान ते राखोन रावले, सोस्निकायेन राखोन रावले, मागण्यान ते राखोन रावले, एकामेकाच्या सांगातपणान ते राखोन रावले. सामुदायिक जिवीत, सामुदायिक जिवीत. मागण्यांत आमी सांगाता मेळटा आसतना, कुटुंबांत वाड्यान फिरगजेंत आमी सगळीं सांगाता मेळटा आसतना, एक मनान मागण्या करता आसतना देवाच्या जतपण आमचें थंय जाता, पवित्र आमचें थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी तेच पवित्र आत्म्याक घेवन त्या आपोस्तलांनी जेजूची सुवार्ता प्रगट केली. क्रुसायल्ल्या जेजूक तांणी धैर्यान प्रगट केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तोच धैर्याचो सताचो पवित्र आत्मो आमकां जाय. कितल्या जाणांक जाय? पवित्र आत्मा कितल्या जाणांक जाय? आमकां सगळ्यांक जाय. उबे रावया, त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर जनेकल्याचेर मागया. आमी साबार पोटी तें गीत गायलेलें आसा, पूण ताची उतरां आमी जायते पोटी चिंतनासतना समजनासतना तें गायिल्लें आसा. परच्या दिसा आमी तें गायलां, पवित्र आत्म्या ये देवन, पवित्र आत्म्या ये देवन, फांकय सर्गितान उजवाडाचें तुजें किर्ण. तें गीत आपुरबायचें गीत आमी गावया. कंताराचें बूक नाकात. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया, नंतर आमचे हात अशे उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्याक आमी मागया. पवित्र आत्म्या सर्गितान तूं देंवन ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या, सताच्या पवित्र आत्म्या आमच्या मजत धरा, आमच्या जन एकल्याच्या तूं ये. आमकां सुडसुडीत कर. तुज्या मोगाच्या देण्यांनी तूं आमकां बर, तुज्या 12 फळांनी तूं आमकां बर. जानवाय, गिन्यान, बुध, गटाय, समजणी, भक्त, देवभिरांत ह्या देण्यांनी आनी तशेंच 12 फळांनी तूं आमकां बर म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. आमचे दोळे आमी दामया. पवित्र आत्म्या ये देवन आनी फांकय सर्गिता उजवाडाचे तुजें किर्ण. तो पवित्र आत्मो आमच्या काळोखांत उजवाड जावन आमच्याक मागया. येतो दाता देण्यांच्या, येतो देव्या काळजाच्या. आमच्या निरासपणांत बुजवण जावच्या खातीर, आमच्या निरासपणांत आमकां नवो पुरवसो दिवच्याक येवच्याक त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया आनी गावया. बुजवंदारा हो पर्या आत्म्या दुलो तुमसर्या स्वादी कर्या विक्षेवा. आमकां विशेव नातल्या वेळार
समाधान नातल्या वेळार एकपोट नातल्या वेळार शांत समाधान नातल्या वेळार संतोष नातल्या वेळार सोडतोड नातल्या वेळार मोग आमच्या जिवितांत उणो जाता आसतना सावळी वतात आमी चुकोन वता आसतना आमच्या जिवितांत निराशपण बघता आसतना आमी रडता आसतना खरी बुजवण दिवच्याक पवित्र आत्मो जेसून आमकां बसयलो तसो पवित्र आत्मो त्याच पवित्र आत्म्या मागून आमी गावया. विशेव तू उरतेल्या सावळी भोवतां चुकतेल्या उजवण करी रडतेल्या. या संवसारी जिविता वेळार नाना समस्या वळख जावन आमी काळोखांत पळयत आसतना आमच्या जिवितांत उजवाड जावन तूं ये आमचे आत्मे परिपूर्ण तूं कर आमकां तुज्या स्वताच्या उजवाडान तूं आमकां बर म्हणून ताचे लागीं मागया आनी गावया. ये उजवाडा संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पातये आमच्या जिवितांत सबार बरेपण पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आमचें तें वतलां तें बरेपण आमी वळखून घेवया. आमचें तें असलें खोटेपण उमटून काडच्याक सर वायट सवयांतलें सर बांदपासांतलें आमल पियोन्यांतलें आनी दुसऱ्या वायट सक्तेंतलें बांदपासांतलें आमकां सुटका दिवच्याक आमच्या भावा भयणीक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवासांक कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक तांकां सुटका सोडवून दिवच्याक आमी मागया आनी गावया. ना मनशांतय इल्ले वायटा पडनासले आमच्या जिवितांत सुखीदार भक्त आसतना आमच्या जिवितांत नवो बरवोसो दिवच्याक जिविताची जर जावन आमच्या खाळसांत तूं ये आमच्या जिवितांत तूं ये आमच्या जिवितांत सुखीदार भक्त आसतना तुज्या मोगान तूं आमकां भिजय म्हणून ताचे लागीं मागया. आमच्या जिवितांत आमी नाना रितीचे कश्ट आमी भोगता आसतना गायत आसतना पयल्या आतां अपमान निंदा आमी भोगता आसतना आमकां तूं थांबय आमकां तुज्या धैर्यान बर म्हणून मागया. तूं सकट मेळ्ळें दिसय सकट चुकलें तांबय सकट गेल्लें. आमच्या जिवितांत नाना समस्याक वळख जावन आमी कंगाल जावन आमचे काळीज धरून करता आसतना कुटुंबांत नाना समस्ये उलोवणे जावन आमचे काळीज धरून करून एकामेकाक बोगसूंक आमी इन्कार केल्ल्या वेळार आमकां आमचे गट आसले आमचे धरून जाल्लें काळीज तूं मोवाळ कर आनी सकड तण जाल्लें शिकून आमकां तुज्या मोगान आमकां तूं बरें वाटेतावन सारक्या वाटेतान पयस केल्लें आमकां परत तुज्या वाटेक तूं फाटीं हाड सताच्या शांतीच्या मोगाच्या वाटेन आमकां सुमकूंक तुज्या सक्तेन तूं आमकां बर म्हणून आमी मागया. बागय सकट घट जाल्लें शेक सकट तण जाल्लें वाटेक परते आट गेल्लें. पवित्र आत्म्याची साथ दिनी आमकां हर एकल्याक जाय पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमकां हर एकल्याक जाय. त्यास पवित्र आत्म्याक जेसून बसयला त्यास पवित्र आत्म्याक आमचेर मागया. पवित्र आत्म्या तुज्या साथेन आमकां बरें तुज्या 12 फळांनी तूं आमकां नेटय दिसपडतें तुज्या जल्मायन आमकां बरें तुज्या मोगान तूं आमकां बरें तुज्या भिरांतीन तूं आमकां बरें सदांच सताच्या मोगाच्या भोगसनाच्या मार्गान तूं आमकां चलय म्हणून त्यास पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. लाभय तुज्या आवडट्या तुजे आशे पातेल्या ओबी तुजी साथ देणी. पवित्र आत्म्याची देणी आनी 12 फळां घेतलेली आमी पवित्र आत्म्या सांगलेले प्रमाणे ताच्या वाटेन आमी सुमकोवच्या सुगुणी बरीत जिवीत आमी हर एकल्यांनी जियोवच्या
क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव भाव भयणीक आमी क्रिस्तांव म्हणून आमच्या दिसपट्ट्या चालींत आमी तांकां दाखोवच्याक आनी हेरांकी जेजूस अशें हाडच्याक त्रियेक देवाक तांणी वळखोवच्याक देवा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तांणी वळखोवच्याक सिगुणे बरी जियोवच्याक गरजो आदार आमी मागया ताचे सांगता ताचे खातीर आमी ह्या संवसारांत जियोवच्याक आनी ताचे सांगता आमी जियेल्या आमकां एक दीस सरकार ताचे सांगता जियोवचे भाग मेळच्याक ताचे लागीं आमी मागया आनी गावया एक घडी पर बसया एक घडी पर बसया ते बाबेलाचे बुरूज आनी पेंतेकोस्ता दिसा कितें तफावत आसलो थंयसर दुस्पाटां कारण जालें पेंतेकोस्त एकवटां कारण जालें तें सगळें आमी नियाळ्ळें तर तसो पवित्र आत्म्याक आमी आज विशेश रितीन घेता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचें तें घेवंक आमी कितें करीत जाय हे दोळस आमी नियाळ्ळें पयल्यान पयलें आमी गर्व हंकाराचे दुस्मनकायेचे बुरूज ह्या पागोर आमी कोसळान घालूंक जाय एकामेकाचो मोगाचो सांको आमी बांदूंक जाय आनी तो व्हड पवित्र आत्मो आमचें तें जणिकल्या थंय तो वस्ती करता दुसऱ्यान थंयसर बाबेलाचे बुरूज बांदतना तांणी चिंतलें आमी थंयसर बुरूज बांदया आमी शहर बांदया तांचे विशयान मात्र तांणी चिंतलें आमी व्हड शहर जातलें हांव व्हड राष्ट्र जातलें हांव आमी शिंपडोन वेचन हांव तांचे विशयान मात्र तांणी चिंतलें व्हडपण चिंतलें पेंतेकोस्ता वेळार सगळें देखीक दवरन जेजू सांगलेली पवित्र आत्म्या राखली आमी देवाक पयस दवरन आपणाचे स्वंत कुशेचे आनी आपणाच्या फायद्याचे ते चिंताप तें पयस दवरन आमी देवा सांगता देवा बापा देवा पुता आनी देवा पवित्र आत्म्या सांगता जियोंक आमी गट निर्धार करूंक आसा तिसऱ्यान बाबेलाचे बुरूज बांदता आसतना नासुसणिकायेन ते जियेले एकामेका दुस्पटांक ते कारण जालें वेगळ्या सारा कारण जालें पेंतेकोस्ता दिसा ते एक मनान थंयसर सांगाता मेळ्ळें आमी कालत्या मानभावाची जावन मागण्याक सांगाता मेळोवंक आमी दिसपट्टे प्रयत्न करूंक जाय चवथ्यान पवित्र सांगले प्रमाणे एकामेका पयस सरोंक कारण आसा जाल्यारय जायतीं कारण सोदच्या बदलाक आमी एकामेकाक लागीं सरोंक जाय एकवटा कारण जावंक जाय कुटुंबांत वांटे फांटे करच्या बदलाक दोन कुटुंबांक सांगत हाडूंक आमी सतत प्रयत्न करूंक जाय आनी तवळ पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता आनी पवित्र आत्म्याक आमी रुजवात दिता नातर दुस्पटां कारण जाता जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करिना म्हूण जालें आनी निमाणें एकामेका सताची मोगाची बोक्सानाची भास उलोवन एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय जेजूस आपोस्तालांनी तितलेंच केल्लें मोगाच्या आत्म्यान तें बरलें विविध भासांनी ते उलयले आनी विविध गांवच्या लोकांनी थंयसर तांच्या भासांनी आयकलें देवाच्या मोगाची भास मोगाची भास ती भास आमी उलोवंक जाय त्या भाशेन उलोवन आमी सांगतपणान मोगान आमी जियोंक जाय आनी तो व्हड नवें पेंतेकोस्त आमच्या जिवितांत आमी संभ्रमूंक शकतले पवित्र आत्मो आमचे थंय तो दिसपट्टे वस्ती करतलो तर मोगाच्या भाव भयणीनो तेच पवित्र आत्म्याक आमी परत आमी मागया पवित्र आत्म्या हे देवन बर आमची काळजां तुज्या मोगान म्हणून आमी मागया दिसपट्टे मागणे आमी तेंच जावंक जाय सकाळीं उठता आसतना हर एका वेळार पवित्र आत्म्या हे देवन बर आमची काळजां तुज्या मोगान धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी संवसाराचे आमचे जनेकल्याचे रूप तूं नवें कर व्यक्तित्व नवें कर आमची चिंताप नवें कर आमची कुटुंबां तूं नंदन कर मोगाची बोगसांची बिडारां तूं कर आमकां नवी व्यक्ती कर आमच्या भावा भयणीक बोगसूची कृपा आमकां दी म्हणून त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागोवंक जाय तर आमी उबे रावया मोगाच्या भाव भयणो त्या पवित्र आत्म्याक विशेष रितीन आमी अभिषेक जावच्या खातीर आतां उबे रावया पावन आत्मने ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ आमच्या जिवितांत आमच्या खळसांत आमच्या कुटुंबांत देवून ये म्हणून त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचे हात उबारन हात उसोवन धरया पवित्र आत्म्याक आमी मागया
हे कथार गायत आसतना तुमकां कितें करपा मागूंक जाय पवित्र आत्म्या प्रत्येक 7 दिनी आनी 12 फळांनी ताणें नेटोवन सांग आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर आमचें सगळें जिवीत परिवर्तन जावच्याक ताच्या मोगान आमी भरच्याक ताच्या 7 दिनी आमी भरच्याक माया मोगाची व्यक्ती आमी जावच्याक समुदायाच्या बरेपणा खातीर वावुरच्याक एकामेका खातीर एकवटा कारण जावच्याक ताचो आदार आमी मागया सिनाई पर्वताचे देवून आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचे जण एकल्याचेतून देवून ये आमच्या काळजाची ताण भुगतून निवार आमकां तुजे कृपेन तूं बर तुज्या मोगान तूं आमकां बर तुज्या सक्तीन तूं बर म्हणून आमी मागया सिनाय बेटदरी इणीदु बंदवरे सिनाय बेटदरी पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये तुज्या सक्तीन तूं आमकां बर तुज्या देण्यान तूं आमकां बर ह्या संवसारा फुडकन जियोंक ह्या सर्व समस्या फुडकन जियोंक तुज्या पातयेन जियोंक तुज्या कृपेन तूं आमकां बर तुज्या सताच्या वाटेन आमकां तूं चलय तुज्या भक्तांच्या स्पिरितान आमी जियोंक तुज्या सक्तीन तूं आमकां बर तुज्या 7 देण्यांनी जानवाय गिन्यान बुध गटाय समजणी भक्त देव बिरांत ह्या देण्यांनी 12 फळांनी तूं आमकां बर ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ पवित्र आत्म्या आमच्या मागया भावना मरे हे मोकळा पवित्र आत्म्या आमच्या जण एकल्याचेर झोज वाडकय तुज्या कृपेन तूं आमकां बरें तूं आमकां पवित्र कर दिसपडते आमच्या संगत राव जिविताच्या पयल्या वेळार तूं सांबाळ कर आमच्या कुटुंबांत तूं राख एकामेका मोगान जियोंक भक्तांच्या स्पिरितान जियोंक सताच्या मार्गान आमी चलूंक तुज्या सक्तीन तूं आमकां बरें तुज्या गटान तूं आमकां बरें सादेपणान जियोंक माया मोगान जियोंक माणसुगेन जियोंक आमच्या जिवितांत निश्कळपण सांबाळूंक माणसुगेन जियोंक मीत सांबाळूंक सगळे तुज्या कृपेन आमकां बरें आमचे थंय आसले पिडा शेड तूं गुण कर आमच्या भावा भयणी थंय आसले सर बांदपा सुचय आमकां स्वतंत्र व्यक्ती कर तुज्या कृपेन तूं आमकां बरें सुख संतोष समाधान तूं आमकां दी आमच्या जिवितांत आमच्या वावराक बरो फळ तूं दी आमच्या जिवितांत निराशपणान नव्या भरोशान तूं आमकां बरें आमकां एकसुरे साडी नाका तुज्या सक्तीन तूं आमकां बरें जेजू पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर आमकां धैर्यान बरें तुज्या सक्तीन आमकां बरें भारा हे
धली हालेलुया 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 सगळ्या मी तुम्ही गेल्या इकडे परत आमचे हात आमच्या हृदयात दवरया काळजात आणून आमची मागणी भेटोवया नितळ काळजान आमी भेटोवया नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनान आमी मागिल्लें देव आमकां आयकता आमी मागिल्लें तो आमकां फावो करता विविध तेसावां घेवन विविध इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या सक्रामेंताल जेजूचे आशिर्वाद घेता आसतना परत जेजू लागीं आमी मागया जेजू तुज्या आत्म्यान आमकां बरें पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बरें जेजू दिसपट्टे आमच्या संगत राव आमच्या कुटुंबांत तूं राव म्हणून जेजू लागीं आमी मागया आनी ताचे बेसांव घेवच्याक आयती जावया गावन गीत येद्या बडा सक्रामेंताक Sacramenta Sășanăman Căruia Pulviliatia Rupa Bodla Novioriti Adaria Sălvon VeceaĂsătrișvea Bavatace Moldivia Să-și bapa Dă-și păda Ulasani स्तुतिसां Pălvi măi masă Să-sa E ca stalia Îmsiga Tu ca Domnul cea spirita Să-mi Amen. प्रार्थूया येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना Amen. Mukavinya संगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी हरसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गावन तुजी धन्यान देवा देवानी धनी आमच्या या काळजा आणि आमच्या या मोनान वाकंता बापा तुका पेटोंग मोगा बुजो आमच्या काळजा मोगाविन्या संगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी वर्सून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या
बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वाट तुमचे सवय आसो मोगाळ बाबा बहिणीनो काळजांत बाबार्थ काण घेवन आमची सकड मागणी आणि त्या सावा आम्ही घेवन आमचो सोमी सांजो पाल दुसऱ्या मारे पात आमच्या सकड गरजां पावतलो म्हणून तो भावार्थ काण घेवन ह्या पुनशताक आमी आयल्या खरेंच देवाचें हाजीरपण हांगासर आसा सोम्याचें सांगातपण उंड्यार पार आमी थोडोसो 1 घंटो भर आमी भोगलें आनी आतां जेजू आपली कूड आनी रगतच आमकां दिवंक वता आपलें जिवीत आमकां दिता हांवें आनी तुवें घरा फाटीं वचून म्हजे जिणयांतले कश्ट दूख धैर्यान सोसूंक आनी कितें आमचें जिवीत दिलां तें धैर्यान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियोंक फूड करूंक आमकां तो बळ दिता देखून आमकां आमी समर्प्या सोम्याक आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ मीठ म्हळ्यार कितलें गरजेचें साकर जाल्यार आमी थोडी पोटी नाका म्हणटा हांव डायबेटीक म्हणून पूण मीठ सडाव जावं नाका म्हणून हांव कित्याक म्हळ्यार मिठा बिणें कानाक रूच ना बाबा भयणी मिठाक जर तर इतली प्रामुख्यता तर म्हजें आनी तुजें जिवीत कितलें गरजेचें आमी पृथ्वीचें मीठ एका घरांत जर एका कुटुंबांत हांव मिठा बरी जालो म्हाका हांव करसिता हेरांक रूच दिता हेरांचें जिवीत बरें करता म्हजें जिवीत निजाकी बागी मिठा बरी हांव जाता तुमी संवसाराचो उजवाड देखी बरयत क्रिस्ताचें क्रिस्ती जिवन आमी क्रिस्तांवांनी देख जायचे म्हाका पळोवन हेरांनी शिकचें म्हाका पळोवन जेजू क्रिस्ताक हेरांनी भोगीचें हांवें जेजू क्रिस्ताचें रूप जायचें भाव भयणीनो हेंच आमी मागया ह्या मिसा वेळार आनी जेजू खंडीत जावन तें दितलो ती कृपा आमी चड आमची काळजां तयार करया देवाच्या कृपेन भरया सांजो पल दुसऱ्या मारी पात बळादीक रितीन आमी हांगासर तावन बसों देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया खंयसर आमी सुकून पडल्या आमी आमच्या जिवितांत मिठा बरी जावंक राव ह्या बरी देखी बरी जिणी जिवंक राव देवा कडेन बक्षाने मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कण्या उसाडून सांगता मनांत चिंतून तोंडार उसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसुरपके सदां संकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकोत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुत सोम्या काकुत क्रिजा काकुत क्रिजा काकुत सोम्या काकुत सोम्या प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ उजवाड आनी अत्य गोवळी तुजे शिड्यांक पुत्रांक सरोवंक आनी देखीन सलोवंक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें आमकां दिलोय
ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, विश्वासी देवाच्यान हांव सांगतां, आमचें उतार एक घडये वय आनी तेच घडये न्हय म्हूण दिल्लें न्हय. आमी म्हणजे सिल्बोनान, तिमोतीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगतस न्हय जावंक ना. तो सदांच वय. देवान केल्ल्यो सकट बसोण्यो ताचे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरसन दिता. ताणेंच आमकां तेलयल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतार हे श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुजी कुशी करीस विचित्र देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतराचें उगडापण मतीक उजवाड आनी सद्या काळजाच्यांक समजणी दिता. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या आज्ञाक आशेवन लाल्यो नासता उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. पाटी परतून म्हजी काकुळट कर. तुज्या आप मित्रांक नीत जोड दी. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या बसोवण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. उद्गार. मनशा मुखार पळसळोवन दी. ते तुमच्यो बऱ्यो खोडण्यो पळोवन दीत आनी सर्गींच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आळणे जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे थाळवेर बांदलां तें शहर लिपन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळश्या बांदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ताते मुगाच्या बाबा भयणीनो, येदोळ आराधन करन पवित्र आत्म्याची विशेष देणी आमी जोन घेतली. प्रस्तावनांत प्रधान याजकान सांगलें मीठ भोव गरजेचें आनी तशेंच दिवो उजवाडी भोव गरजेचो. खंडीत ह्यो दोन वस्तू जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, मीठ आनी उजवाड. हे आमच्या चलत्या जिवितांत आमी वापरता, पूण ताच्या विशयांत आमी चड गमन दिना, लक्ष दिना न्ही गे. मीठ ताचो बरो उपयोग आमी करता, पूण ताच्या विशयांत आमी कांय गण्य करिना. पयले पुरो आंगडीच्या बागलार आनी पुरो दवरताले मीठ, कोणी कांय करनातले. भोव गरजेचें. पूण कोणी मीठ चोरून व्हेल्लें घडिता तुमी आयकल्यां गे? कोणी मीठ चोरून व्हेल्लें पळयलां गे तुमी? पेपरार वाचलां ना? मीठ गे तें मीठ कोणी चोरून व्हेल्लें ना. पूण जें कितें आमी चिल्लार म्हूण चिंतता, ज्या संगतीक आमी सडीत लक्ष दिना, जेजू ताका सडीत महत्व दिता. आमच्या जिवितांत दिवो उजवाड ह्या जळटी वात. आतां आमच्या घरांनी करंट आसा, तें गेल्यार इनवर्टर आसा, तें करंट नासतना करंट नासलें जाल्यार इनवर्टरूय ना. इनवर्टर नासल्यार मागीर आमकां वातीचो उडास येता. त्या दाळा कळटा आमकां वातीचो महत्व. त्या दाळ म्हणसर वात खंय एक मुल्यार पडून आसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी जेजू कित्या खातीर ह्या दोन संगतीक आमकां आमचें जिवीत ताका सरी करता? पयलें त्या मिठाचो गूण आनी त्या उजवाड ह्या वातीचो गूण आमी समजून घेवंक जाय. मीठ ल्हान वस्तू, पूण ताचो उपयोग जायतो आसा. मीठ कितें करता आमकां? प्रधान सांगलें बरी, मीठ कितें दिता? रूच दिता. मीठ रूच दिता. रूच दिवचें जाल्यार कितें करचें ताणें? खंयच्या संगतीक आमी घालता, नुस्त्याक गी या पेजे गी, मीठ तशेंच आसताय घट्ट रावन. हांव कांय करना, म्हजेंतल्याक रावता. रावताय ना. कितें जाता? मीठ करगता, बरसता आनी रूच दिता. मीठ ताचें रूप बदलता, पूण ताचें अस्तित्व आपलेपण तें उगडायना. आपलेपण उगडायना. पूण तें साकोन पळयतना आमकां कळटा मीठ सारकें पावलां म्हणून. मीठ भायल्यान दिसना, साकोन पळयतना कळटा मीठ घाला. आज बरें करून जेवयेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसऱ्यान मिठाचो शिगूण कितें सांगा? मीठ खंयच्याक? मीठ संरक्षण करता न्ही गे. संरक्षण करता. लोणचें घालूंक मिठान घाल्ले आंबे, गरे पयलें पुरा फ्रिजीन नातली. पयलें दुकरां मातशी पोलयेंत घालन, मीठ घालन बांदून दवरचें. बांदून दवरचें. पाड जावंक सोडिना. संरक्षण करता. एकामेकाची जतन घेवचें, बरेंपण हाडूंक उरचें. हें लक्षण आमचें तें आसूंक जाय. मिठा बरी आमी करगून पयल्या सांगता बरसून आमी रूच दिवंक जाय. कोणें पळयचें म्हणल्या खातीर न्ही. हांव म्हजें म्हणलें कांय दाखयचें म्हणल्या खातीर न्ही. बगार बरसून हांव मिठा बरी रूच दिवंक जाय. तिसऱ्यान मीठ कितें करता? मीठ कितें करता सांगा? मीठ नितळ करता. करता गी? करता गी? तुमकां लागीं दर्यो खंय आसा? तुमी दर्या वचून तुमी थंयसर वेता आसतना दर्यान कांय मेळ्ळें तुमकां मेळटा गी? कांय एक दोन मेळोंक पुरो, पूण सडावत मेळ्ळें आसलें खंय येवन पडटा? थडीक येवन पडटा. मेळ्ळें तें दर्यांत रावना. मीठ आसा, मीठ आसा. मिठांत नितळ करची सकत आसा, सकत करची आसा. विशेष सकत आसा. देखून आदमेंत बेजार करता आसा थोडी पटी थोडी आमी इल्लेशें मीठय घालता. म्हणजे ताका एक विशेष सकत आसा. मिठाक नितळ करची सकत आसा. कशें दर्यो मेळ्ळें भायर घालता तशें
आमी आमच्या जिवितांत मीठ जावचें म्हळ्यार आमचें तें आसलें मेळ्ळें तें खाण उडोवचें. जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचें मीठ, पृथ्वीचें मीठ. मीठ. आनी दुसऱ्यान चवथ्यान मीठ कितें करता? मीठ गूण करता. मीठ गूण करता. करता गी? करता गी? करता. करता. कांय इल्लेशें कोरोज आसल्यार दर्या तडी घेता आसतना हांव इल्लेशें पांय भिजयता, पांय म्हणी भिजयता, म्हजी इल्लीशी कोरोज म्हणी उणी जावन दी म्हणून चिंतात न्ही गी. हां, इल्लेशें पांय म्हणी बुडयता हांव. आमच्या जिवाक मिठाची गरज आसा गी? आसा. बीपी आसली चड खाण घेनाकात, पूण इल्लेशें म्हणी खाण घेवचें. आयोडीन आमकां गरज आसा न्ही गी. मीठ गरज आसा. मीठ गरज आसा. मीठ आमकां गूण करता. कांय इल्लेशें पांय दूख जाल्यार, पांय कुसकलो जाल्यार आमच्या वडिलांनी सांगचें कितें? इल्लेशें उदकांत इल्लेशें मीठ घाल न्हू, किरो न्हू, पांय तांतूं दवर न्हू, इल्लेशें बोस. अरे मिठा गूण करची सगत आसा. आमकां एकामेकाक गूण करची सगत आसा. देखून जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वीचें मीठ. एकामेकाक दुखोवंक न्हय, एकामेकाक काळजा गाय करूंक न्हय, एकामेकाक गूण करची, उतरां उलोवंक, संबंद बांदून हाडची, उतरां उलोवंक, वांटे फाटे करूंक न्हय. कुटुंबांतल्या सांद्यामध्ये वांटे फाटे करूंक न्हय, बगर संबंद बांदून हाडूंक, गूण करूंक जेजू आमकां ह्या उतरां आमकां सांगता. आनी दुसरें आसा थंयसर उजवाड. उजवाड दिवो ह्या जळती वात कितें करता? तो उजवाड पेल्याक दिता. जेजू म्हणटा दिवटो नेर देवता, उबार सुवाते दवरतात, पेल्याक उजवाड दिता. पेल्याक दिव्या भशेन, जळत्या वाती भशेन आमी 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 उजवाड दिवंक जाय. उजवाड दिवंक जाय. उजवाड दिवंक जाय. वात ती पेटता आसतना कितें करता? करता न्ही गी. ती करता जाल्यार ती कोणा खातीर जळटा? पेल्याक उजवाड दिवचे खातीर. पेल्याक उजवाड दिवचे खातीर. देखून आपलें बरेंपण चिंतूंक ना, बगार आमचें जिवीत तें सगळें पेल्या खातीर. पेल्या खातीर म्हणून देवान आमकां रचलां. पेल्या खातीर आमकां रचलां. पूण उडास दवरया. वात एक वात आसले जाल्यार त्या वातीच्या मुळांत इल्लोसो काळोख आसता न्ही गी. आसता की ना? इल्लोसो काळोख आसता. तो काळोख पयस करीचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय? हां, हुशार तुमी सांगा म्हाका. कितें करीत जाय? लायट घाली जाय. आनी एक वात पेटय जाय. व्हेरी गुड. आनी एक वात पेटय जाय. तर त्या वातीचो उजवाड हाच्या मुळांत पडटा, हाच्या वातीचो उजवाड ताच्या मुळांत पडटा. सगळ्यांनी उजवाड. उजवाड. एकामेका तें असलें बरेंपण वांटता आसतना आमचें तें आसलोय काळोख नापयस जाता. नापयस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मिठा भशेन, उजवाडा भशेन आमी पेल्या खातीर जिवंक आसा. पेल्या खातीर रूच दिवंक आसा. मोगान संरक्षण करूंक आसा. नितळ करूंक आसा. आमकांच नितळ करूंक आसा. पेल्या एकामेकाक गूण करूंक आसा. पेल्याक आमी वाट दाखोवंक आसा. कित्याक जेजून म्हळां हांव आयलां, हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो फाटा ताका काळोखान चलचो ना, बगर ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. उजवाडान चलचें म्हणजे जेजूच्या वाटांनी आमी चलचें, ताच्या मार्गान आमी चलचें, ताच्या सताच्या उजवाडार आमी चलचें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडचें. आखेर करच्या फुडें कन्नडान आमी सांगता हांव, ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ಅದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಅದು ಬಾಳಲ್ಲ. आपणा खातीर फुलता तें फुलूच न्हय, आपणा खातीर जळटा तो दिवो तो दिवोच न्हय, आपणा खातीर जियोवचें तें जिवीतच न्हय. देखून आमी जळत्या वाती भाशेन, फुलां भाशेन, मिठा भाशेन सदांच पेल्याक रूच दिवची, पेल्याक उजवाड दिवची, पेल्याक संतोश दिवची आनी पेल्या खातीर जियोवची व्यक्ती आमी जावया. तसो पवित्रत्म आमकां ताच्या देण्यांनी आनी बऱ्या फळांनी बरोवन दी. तसो जेजू आमच्या काळजांत येवचो, ताच्या मोगान तो आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी मुंडो आनी वायन हा विदेशी आयल्या दिनबाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका शान
जाऊन दिता स्वातीक मोगान तुझ्या जीवनाचें स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटिता तुका आमी स्वीकार कर बापा कानिको आमच्यो भक्तीन भेटिता तुका आमी म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके सभेच्या दवा सर्वेस्व मानून घेव. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा भाग्यवंत जुआंव पावलोच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवे आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासू. बागेवन जो पाल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी तुज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची. तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकेचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात.
बावर तसो गोटो परगटुया सोन्याचे तुझे मरण आम्ही परगंता तुझे पूर्ण जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सुगडास कर आनी लिओ सौदाम आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळी तुमकां मळपळेंक फावो कर. ह्या विधी बोंतणी जमा जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान आमकां शिकयलें अपूर्वाचें मागणें सक्कड आमी ताचेर विश्वास आनी पातयेन दवरन सांगता म्हणया. आमच्या बापा श्रींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दोन दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे दांडात चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जावन आसा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शलयेच्या जेवणांत भाग घेवन पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावं जिवंक पयलीं हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मुझे संगी एक जा सैर्या सर्गींच्या ये तो रास कर काय जन्मोजा ये सोमिया ये तुंदया स्वागतम करता तुका मुझे संगी एक जा सैर्या सर्गींच्या ये तो रास कर काय जन्मोजा लोक तुझो जमला मास तुझे सेमच्या आशेता लाना वोडांस अत्रे गान आयल्या सास्ती काना तुझ्या लेता सर्गींचे आसा रक्ताचे येसून वांटून आमकां दिवचे आत्म्याचे आमच्या फायद्याचे सासणेचे बी आमकां लाभोवचे सोमिया येतून दया मुझे संगी एक जा सैर्या सर्गींच्या हे तो रास कर काळ जन्मोच्या सर्गींच्या बापा बागेवन जुआंपाल दुसऱ्यान तुझी आणि तुझ्या पवित्र साभेचे विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर साश्रीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो आमी आतां शेवलेल्या जिजूच्या कुडी राक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी न्हिसळून तुझी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे मोठ उपकार क्या
तुया सर्गींच्या बापा बागेवून जुवां पाल दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दोन दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळोवंक एकामेका बक्षून जिवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रोपीत करूंक आमकां बरें मन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. एक घडीभर आमी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. जायत्यांनी आमी मागिल्ले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. सांजो पॉल दुसऱ्यान देवान आमचे खातीर हे उपकार मागोवन धाडल्यात. ह्या खातीर आमी उपकार बवुडया. थोडे उपकार हांगा बवुडले. एकल्याची पयण बऱ्या तरान जाल्ल्याक एक भक्तीक अर्गां दिता. एका चलयेक मागिल्लें बरें काम पावस जाल्ल्याक ती अर्गां दिता. एकल्याक बायल्या गांवक वचूंक शिकोवंक केल्ल्या चेरक्याक आपले 2 वर्सांचे शिकाप बऱ्या तरान शिकून बरें फलितांश फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. एका चलयेच्या जिवनांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर ती अर्गां दिता. हांचे सांगता आमची सक्कड उपकार आमी मोती काडया. कितलेशे जाणांनी ह्या पवित्र जाग्याक येवन सांजो पॉल दुसऱ्या मारिपात आमी मागलां आनी मागिल्लें देवान आमकां दिलां. जायतीं बेसमां आमचेर वतल्यान आमच्या कुटुंबाचेर वतल्यान हर एका आशिर्वादां खातीर काळजांतून आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार बवुडया. देवान आमचो तो मोग केला देखून हे उपकार ताणें केल्यात. तुमची जाप अर्गां तुका सुमयान जेसो. अर्गां तुका सुमयान जेसो. होगलाप तुका सुमयान जेसो. महिमा तुका सुमयान जेसो. आराधन तुका सुमयान जेसो. स्तुती तुका सुमयान जेसो. आमचे सर्व आमकां हे सर आमची मागणी तुवें आयकल्ल्याक अर्गां तुका सांजो पाल दुसऱ्या मारिपात आमचे सर विनवणी तुवें आयकल्ल्याक आमच्या कुटुंबाचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्याक आमची दूख तुवें पयस केल्ल्याक आमचे खंत बेजाराय पयस केल्ल्याक ह्या पवित्र जाग्यार येवंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्याक बरी भलायकी आमकां दिल्ल्याक ह्या सांता मारिपात आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव भावार्थींचेर आशिर्वाद घाल्ल्याक हे अपुर्बाचें पूर्ण शेत आमकां तुवें दिल्ल्याक बरें ह्या जकांनी धार्मीक हांगासर आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजो. होगलाप तुका सुमयान जेजो. महिमा तुका सुमयान जेजो. सक्कड आमी आतां सांगाता म्हणया उबे रावया. भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. तुज्या मारिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताचे गूण करचे सकत आमकां तुवें फाव केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्ष जावन आमी जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिपात सांजो पाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गोवल्या विनंती कर. हे भाग्यवंत सुवां पाल दुसऱ्या पवित्रच्या श्रेश्ठ गोवल्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो मोग आनी सेवा आनी राज्य संतान
तुझ्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्शलोय आमच्या मोगान भरून बरोगवडी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळोराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिकां आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमक कर तुज्या बागेवंशी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावन आमी सदांच कुसरल्या जिजोतय आमची दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमच्या त्या मागच्या गरजेन एक घडी बरो आमी बसया आमच्यो सर्व त्या सवां गरजो आमी सांजो पावल मारेपात आमी देवा मुखार दवरया हे सकट त्या सां वचून सांगतना तुमची अर्यकल्याची वैयक्तीक त्या सां उडास करा एका चलयेक परगांवांत बेगीनच बरें काम जावच्या पासत त्या खांदना मागतात आनी एकल्याक डे शिफ्टाचें काम मेळोंक मागता दोगां जाणां कावन्सिलींग BSc नर्सींग करूंक बरें कॉलेज फावो जावच्या खातीर मागतात एका व्यक्तीक पिडे त्या खांदना आपल्या पिडे तावन गूण जावच्या पासत मागतात एका चल्याक आयिल्ल्या कश्टांत तावन सुटका मेळच्याक मागता दोगां जाणांक विजाचे समस्ये आसात ते बेगीनच परिहार जावन फॅमिली विजा बेगीनच मेळोन परगांवाक वचोंक पावच्या पासत मागतात एका चल्याक बरें शिका मुंदरसून व्हरूंक बरो फुडान आनी कुटुंबांत शांती समाधान मेळोंक मागता एकल्याचें बिजनेस बऱ्या तरान चलोवंक आनी सर्व आडकळी बिजनेसांतल्यो पयस सरूंक मागता एकल्याचो जागो बऱ्या अमलान विकून वचोंक मागता एकल्याच्या तोंडा भितर पड जाल्यात बऱ्या तरान ते गूण जावच्या पासत मागता दोगां जाणांक मोतीचें समाधान तशेंच सोरो चडून वेगीं बरी जिणी शिवच्या खातीर मागतात त्या जाणांक मोतीची पिडा गूण जावन बरी जावंक तशेंच बरी सैरीक मेळोंक आनी बरें काम पावस जावचें पासत मागतात एकल्याक UK आसचे एका भावाक बरी भलायकी पावस जमच्या पासत मागून आसात एका चलयेचें युरीन इन्फेक्शन आनी पोटाची पिडा गूण जावंक मागता एका चलयेक एग्जामान बरें मार्क्स मेळोवंक मागता कुटुंबांत हातीन घेतिल्लीं सर्व कामां आनी योजना सफळ जावंक एक भक्तीक मागता घरांत असलें दूख खनबेजारे पयस जावंक एकलो मागता बरें काम मेळोवंक दोगां जाणां मागून आसात मेळिल्ले पयशे आसले दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकलो मागता एका भक्तिकाक अमेरिका वचूंक गेल्ली वचूंक जाल्लीं पेपरां एप्रूव जावच्या पासत मागून आसा गांठेची गूण दूख संपूर्ण गूण जावच्या पासत एक भक्तीक मागून आसा एकल्याक नर्सिंगांत कोडयाळ बरें एका कॉलेजींत शीत मेळच्या पासत मागून आसा हाचे सांगता जैतीन त्या सावां मस्त मागोवंक आयिल्ले आसात म्हजे लागीं वैयक्तीक तरान सबार त्या सावां मागोवंक आयिल्ले आसात ही सगळीं त्या सावां हांगासर हांव भेटयतां तुमची हर एकल्याची त्या सावां ह्या घडये तुमी मागा देवा खातीर मागा पातयेन मागा बाबर्थ आनी पातयेनी दवरून आमी कितें मागता देव खंडीत जावन दिता हो पवित्र जागो सक्कड आमी सांगता म्हणून मागतना सांजो पाल दुसऱ्याची ती सासाय आनी मजत भरपूर तरान आमकां मेळटा त्या देखून आमी पातयेन मागया आमच्यो गरजो ताका आमी समर्पया उबे रावया निमेर पडया तूं आमकां पाव येवकारेस तसो आमकां करूंक मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या रासांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकून आमकां जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुजे रास आमकां येव, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक ते विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी दोसात आनी सदां सर्वदा आमेन. सर पेड्याचेर आतां आमी आशिर्वाद मागया. ह्या घडये सक्कड आमच्या कुटुंबांनी घरांत आसल्या हर एका पिडेसाचो उडास करया. सोम्याचे नवी आमचो आधार, ताणे रचला सर्गाणी संसार, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर्व उत्तराच्या पिडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत, अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक भाग्यवून जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवून जिणये मुखांत्र तुज्या पोता जेजू क्रिस्त मोग तुजे परजन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले अनवरांतले विघ्नांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी होई तर आमकां ते फावो कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. तशी महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू सपाट लाव करून सेवे सक्रेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारी मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत शास्त्रीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेधारा देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां आसो. मोगाचे न्हू तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागता. देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याची मजत तुमचे दिसपडते आसोन दी म्हणून हांव दिसपडते मागता. आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागयल्ल्या आमच्या पुणशाचो डायरेक्टर तशेंच वेगाळ आनी ते बाप एंड्रू तांकां तुमचे तवेस्ताचे नवी म्हजे नावी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजू हांव पावल दुसऱ्याची पिंतूर आसली थोडी फ्रेम आमी केल्ल्यो थंयसर स्टॉलांत मेळटात. तुमकां जाय तर तुमी घेवं येता. हर एका मंगळाराचे हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण आसा. जेवणा खातीर खुशे मनान साबार जाणांनी दान दिल्लें तांकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी हांगासर स्पॉन्सर कोणी नात पूण कोणायकी स्पॉन्सर दिवंक तुमकां मोन आसा तर तुमकां अवकाश आसा. पूण इतर रितीनी तुमी सहकार दिवनूच आसात देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येदोळच्या मट्टाक आतां एका जेवणाक सगळे स्पॉन्सर दिवचे तर 15,000 जातात. हांवें आनी तशेंच डायरेक्टर विगार बापांनी थोडी चिंता पाठोवन ह्या फुडें तुमी जेवणा खातीर खंयचेंय तुमी दान दिवचें जाल्यार ह्या फुडें आतां कोणें लागीं पयशे हातांत पयशे आसनात मोबायलांत तुमच्या बँकांत आसात मोबायलांत तुमी स्कॅन करून UPI मुखांतर तुमी पेमेंट करचें आसा. देखून ती फॅसिलिटीज आमी ती आसा केल्या.
तुमकां जाय जाल्यार स्कॅन करियेत स्कॅनर थंयसर आसा ते QR कोड आमच्या लागीं आसा नंतर आमचे श्रायनाचे नंबर आसा ते तुमी ऑफिसांत सिस्टरी मुखांतर तुमी घेवं येता त्या नंबराक तुमी धाडी येता डायरेक्ट अकाउंटा पडटात पूण त्याच नंबराक WhatsApp आसा तुमी जर तर डायरेक्ट फोनांत तुमी धाडटा जाल्यार एक मेसेज WhatsApp मुखांतर तुमी त्या नंबराक धाडचे तुमचो एड्रेस आनी परा आमी तुमच्या नांवार रिसीट करता हर एकल्याच्या नांवार आमी रिसीट करता कित्याक आमकां लेखपाक दवरूंक इल्लेशें सलीस जाता हर एकल्याचें रिसीट आमी करता तुमकां केदार संदर्भ आसा तुमकां सपोज तुमकां येवंक जायनासल्यार या तुमची कोणी सैरी दैरी परगांवांत आसली तांकां येवंक जायनासलें जाल्यार तुमी रिसीट हांगासर काडून घेवं येता नंतर तांकां डायरेक्ट पावयत करचें जाल्यार आमी ते रिसीट स्कॅन करून WhatsApp मुखांतर तांकां आमी धाडटा देखून ही फॅसिलिटीज आसात तुमी ते ताचो फायदो तुमी जोडचो परत तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या दिसा मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मुर्दोमाची वाती दिता वेगार बापांनी तांकां मुर्दोमाची वाती दिवंक विनंती करता आयच्या दिसा जेवण स्पॉन्सर केल्ली आसात स्टीफन आनी शार्लेट सिक्वेरा गुरपूर अर्गां जावन मुर्दोम दिल्ली आसात स्टीफन शार्लेट सिक्वेरा गुरपूर तशेंच अर्गां जावन मुर्दोम दिल्ली आसात केविन आनी एनेट सिक्वेरा सान फ्रांसीस पयलो अर्गां जावन मुर्दोम दिल्ली आसा कॅरन लोबो सान जुआंव पावल दुसरो प्रत्येक इराद्या खातीर मागोन मुर्दोम दिल्ले आसात एलिझा सेराव बचपे मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मुर्दोम दिल्ले आसात आयफान डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो देव बरें करूं विगार बापान तशेंच आनी तशेंच मुर्दोमाती स्वीकार केल्या आतां आमी उबे रावया जेवणाचेर आमी सेवकाच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया विगार बाप जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले भोव मोगला सर्गींच्या बापा परत्या रितीचें आशिर्वाद आनी आस तुवें आमकां भरलें ह्या पूण शेताक येताना आमी काळजां दुवो कंद बेजाराय घेवन आयल्या आज आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन आमकां सगळ्यांक ददोशी आनी संतोश भरीत केलें आमची कंद बेजाराय तुवें खाण उडयली आज आमचे आत्मी काण जावन तुजी कूड आनी रगत आमकां तुवें दिलें आनी ताचे बरें पात आमकां सगळी आमची जिणी बऱ्या हातान धैर्यान जिवंक आमकां तुवें घट केलां ह्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आनी आतां आखरेक आमच्या कुडीक बोळ दिवचें खाण हांगासर जेवण तयार जालां हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां सगळ्यांक कुडीचें बोळ दिवं दी भलायकी दिवं दी हाच्या मरे पात आमी बऱ्या जिविता मरे पात बऱ्या वावुरा मरे पात बऱ्या सेवे मरे पात एकामेकाच्या गरजांक पावूंक मीठ आनी उसवाड जावन जियोन हेरांचें जिवीत बरें करूंक आमकां बोळ दी हें जेवण दान दिल्ल्या सर्व दानीचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आनी तशेंच तयार केल्ल्यांचेर आनी थंयसर वाडतेल्यांचेर आनी ह्या जेवण जेवच्या आमच्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल हें जेवण जावं दी तो आमकां तुजें वर्तें बेसांव आनी दैवीक सक्तीचें कृपे बोळ दिवचें तसलें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरे पात आमेन. आधुनिक काळांचो तरणाट
बजरासरो सर्वांक सलमान वाल्लो तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बजरासरो सर्वांक सलमान वाल्लो Goli povis beso Krista daruk dong bulu dillo Eukaristan so moksi kailo Bhaktum bhagyavan marieso Srish goli povis beso Krista daruk dong bulu dillo Eukaristan so moksi kailo Bhaktum bhagyavan marieso Bhagyavan zuva paudusro Santum adunik kalatlo Ternaट्या tum apurba yeso Utmaktum bhadrasro Sarvang sarvan vallo Ternaट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बजरासरो सर्वांक सलमान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलो करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदस तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक काकुळती सोबत भक्त तूं Cristaso पाटलाव करून प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदस तूं कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक काकुळती सोबत भक्त तूं भाग्यवान जुवा पावदुसरो सांतूं आधुनीक काळांतलो Ternaट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बजरासरो सर्वांक सलमान वाल्लो Ternaट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बजरासरो सर्वांक सलमान वाल्लो मुगाळ पुत्रास सोवे औंकार मर्या शिरवा देवा आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या भगवान तुका सचय करवेन वार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन